पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत पळोवया 4 वरांच्यो खबरो। 1972 वर्सा पयलीं बांदकाम केल्ल्या सगळ्या घरांक त्या घरांत रावपी गोंयकारांक म्हजें घर ह्या म्हत्वाकांक्षी येवजणेचो लाव मेळटलो अशी स्पश्ट गवाय मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी दिली। बार्देश तालुक्यांतल्या अस्नोड्यांत आयोजीत केल्ल्या म्हजें घर येवजणेच्या अर्ज वितरण सुवाळ्यांत मुखेलमंत्री उलयताले। ह्या वेळार केंद्रीय उर्जा राज्यमंत्री श्रीपाद नायक, राज्यसभा पशुधन खात्याचे मंत्री निळकंठ हळर्णकर आनी हेर मानेस्त हजर आशिल्ले। मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी ह्या वेळार आपल्या उलोवपांत म्हजें घर येवजणेची म्हायती दिली। 27 फेब्रुवारी 2014 जेणी त्याच्या पयलीं घर बांदलां आनी त्याच्याकडे 15 वर्सांची सर्टिफिकेट आसा, ती 15 सर्टिफिकेट आसा त्या सगळ्या लोकांची घरां आमी कायदेशीर करपाची ठरयल्या। भाऊन तशें म्हटलें केन्ना तरी 25-30 वर्सां पयलीं कोण तरी हांगा आयला, तो हांगासर रावलो, तेणी जागो घेतलो किंवा कोमुनिटीचो जागो घेतलो 30 वर्सां पयलीं, तरी आतां ताका कोणी तरी विकतो जागो दिला म्हणून घेतला तेणी। तेन्नाच्या सरकारान हाडूंक जाय आसलो, हाडूंक ना म्हणून तो कितें करतलो सामान्य मनीस? पयशे दिता तेणी विकतो घेतलो, सेलरीट केलें, बांदलें घर। कितें आसले नासले 5 लाख रुपया म्हणून तेन्ना घर बांदलें। आतां कोण तरी येता केस घालता, हायकोर्ट सांगता डेमोलिश कर म्हणून। आनी लोक बाबडे घर मोडटा आसतना पळयता, थोड्या लोकांक दिसता की ते सरकार मोडटा म्हणून आमी मोडिना, आमकां लोकांचें घर मोडपाचें ना हायकोर्टाच्या डिसिजना खातीर, आनी गाळी मात आमकां सवता। अस्नोड्यांत आयोजीत केल्ल्या म्हजें घर येवजणेच्या अर्ज वितरावण कार्यावळींत केंद्रीय राज्यमंत्री श्रीपाद नायक हांचे लेगीत उलोवप जालें। म्हणजे वंटी न्हय, तातूंत इतल्या वर्सां रावतना प्रत्येकाचे संबंध जोडलेले असतात। सुख दुःख जे कितें आमी त्या घरांत भोगली ताजे आठवणी ताचेर कोरलेले असतात, ती याद। आनी ते म्हणून तें घर मागीर कसलेंय आसूं, मातयेचें आसूं, पोपटी आसूं, चेऱ्याचें आसूं, कसलें आसूं, परंतु तें त्या घरांक तो एक आनंद आसा, तो खंयच्या तरी दुसरे कडेन तो आनंद मेळना। आनी म्हणून ते स्वताचे जावप हे खूब गरजेचे आशिल्ले, कारण ह्यो मूलभूत गरजो मनशाच्यो, अन्न वस्त्र निवारा ह्यो मूलभूत गरजो, आनी ते दिवप सरकाराची जबाबदारी आसा। आनी ती जबाबदारी मान्य करून आज भारतीय जनता पक्षाचे सरकार डॉ प्रमोद सावंताच्या लिडरशिपी खातीर चलता, हेच गोष्टी दिवपाक, कारण हे कर्तव्य भावनेन ह्यो गोष्टी दिवपाक आज फुडें सरिल्ले आसा। तुमचे सगळ्यांचे आशिर्वादान हे आयिल्लें आसा, आनी म्हणून हे सामान्य मनशाच्यो अडचणी पयस करपा लागून ही जी काही स्कीम काडिल्ली आसा। कामगार आनी रोजगार आयुक्त आनी गोंय प्रादेशीक रोजगार विनिमय केंद्र हांच्या जोडपालवान 16 आनी 17 ऑक्टोबर हे 2 दीस तालिगांवच्या डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियमात करियर कॉन्क्लेव्ह 2025 पाथ टू प्रोग्रेस ह्या शीर्षका खाला कार्यावळ आयोजीत केल्या। तरणाट्यां मदीं करियराच्यो संदी उपलब्ध करून दिवप, तांच्या आंगात आशिल्ले कुशळटायेक संदी दिवप आनी स्वरोजगार निर्मितीक नेट दिवप ह्या हेतान ही कार्यावळ आयोजीत केल्या। राज्याचे कामगार आनी रोजगार मंत्री अतानासियो मोन्सेरात हांणी ह्या कॉन्क्लेव्हा विशीं एके चित्रफिती वरवीं म्हायती दिल्या। Government of Goa, Office of Commissioner Labour and Employment is organizing a flagship initiative career conclave on 16th and 17th October 2025 at Dr. Shama Prasad Mukherjee Stadium, Taligaon, to guide and inspire the youth of Goa in choosing the right career path. This 2-day conclave will bring together renowned speakers, industry leaders, and experts who will conduct sessions on leadership, innovation, entrepreneurship, and mental well-being, along with career counseling, panel discussion, and awareness on government schemes for startups and self-employment. Through this initiative, Labour Department reaffirms its role as a facilitator in connecting education with industry and preparing the youth to become confident, skilled, and future-ready professionals, contributing to the social-economic growth of Goa. UNTCC म्हळ्यार एकवटीत राष्ट्राचे शांतीताय मोहिमे मदीं योगदान दिवपी देशाच्या लष्कर मुखेल्यांची परिशद आयच्यान नवी दिल्लीत सुरू जाल्या। भारतीय लष्करान आयोजीत केल्ल्या ह्या परिशदेचें उक्तावण संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हांचे हस्तुकीं जालें। एकवटीत राष्ट्राच्यो 78 शांतताय मोहिमे जाल्यो, हातूंत 51 मोहिमेंत भारतीय लष्करांनी वांटो घेतिल्लो। हातूंत 3 लाख भारतीय दादले आनी बायलांनी योगदान दिलां अशी माहिती आपल्या उलोवपांत संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हांणी दिल्या। हे 3 दिसांच्या परिशदेंत अधिकारी वांटो घेवन आपल्या देशाच्या
ची भूमिका मांडपाचे आसात. Conclave will provide a platform to the senior military leaders from over 30 nations that together contribute majority of UN peacekeepers across the world. And I believe that this platform will be utilized to discuss the current issues involving the UN peacekeeping and its present as well as future challenges. Open discussions such as these also provide us with an opportunity to explore ways and means to mitigate these challenges by strengthening cooperation and coordination among the troop contributing countries and various stakeholders. Friends, nowadays, some nations are openly violating the international rules. Some are trying to undermine it, while some want to create their own rules and dominate the next century. एनएसजीच्या 41व्या स्थापणूक दिसा निमतान मानेसर हांगा खासा कार्यावळ आयोजीत केली. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हांच्या अध्यक्षतेखाला जाल्ले हे कार्यावळीत देशाची सुरक्षा व्यवस्था आणि एनएसजीचे योगदान हाचेर उजवाड घाला. देशाच्या सुरक्षे खातीर एनएसजीचे कमांडो 24 वरां सज्ज आसतले अशें केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह दहशतवादाचो लढो झुंजपाक एनएसजीच्या कमांडोनी मोलादीक वावर केला हे खातीर मंत्री अमित शाह हांणी तांची तोखणाय केली. देश को सुरक्षित करने की इस यात्रा में जिन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है वो शहीदों को हम सब हृदय से नमन कर श्रद्धांजलि देकर आए हैं. मैं फिर से एक बार वो सभी शहीदों और उनके परिवारजनों की प्रति समग्र देश की ओर से अत्यंत हृदय से कृतज्ञता व्यक्त करना चाहता हूं. मित्रों, सर्वोत्तम और सुरक्षा, ये 3 सूत्रों को लेकर समर्पण, साहस और राष्ट्रभक्ति को अपना गुण बनाकर एनएसजी ने 4 दशकों से इस देश में ऑर्गेनाइज क्राइम, एक प्रकार से टेररिज्म के खिलाफ बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी है. केंद्रीय रस्तो येरादारी आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी हांणी 2027 वर्सा मेरेन देशांत निर्माण जावपी सगळ्या प्रकारचो कोयर रस्त्याच्या बांदकामा खातीर वापरपाची येवजण आसा अशें सांगलें. अहमदाबाद ते पुणे महामार्गा खातीर आतां मेरेन 25 लाख टन आनी मुंबय ते दिल्ली महामार्गा खातीर 40 लाख टन कोयराचो वापर जाला अशी माहिती तांणी दिली. सध्याच्या काळाक रस्तो बांदकामा खातीर 80 लाख टन कोयराचो वापर जाता अशेंय तांणी म्हळें. ही येवजण पर्यावरणपूरक आनी टिकाव रस्त्याच्या बांदकामा खातीर भेट दितली अशेंय तांणी सांगलें. I am really happy that in our sector in NHR, up till now we have already used 80 lakhs ton of municipal waste in the road construction. In the Ahmedabad-Dolero road, we are already used 25 lakh ton of municipal waste of Ahmedabad. In Mumbai-Delhi highway, we are already used the 40 lakhs of municipal waste in Mumbai-Delhi express highway. And now our planning is to use all municipal legacy waste which is in the country before 2027. We will use all municipal waste in the road construction because it is the time for the country that we need economic progress 100%, but at the same time our ethics are equally important. With the education, maintain the standard of our ethics and education and research. And the third important is ecology and environment. Protect the ecology and environment is equally important. दिल्लीतल्या दुसऱ्या क्रिकेट सामन्यात भारतान वेस्ट इंडीज पंगडाचे 7 गडे राखून जैत मेळयले. भारतीय पंगडान ही माळ 2-8 गुणांनी आपल्या नांवार घेतली. भारतीय पंगडाच्या मुखार वेस्ट इंडीजान 121 धांवड्यांची मोख दवरिल्ली. ती साधतना भारतीय पंगडातले KL राहुल नाबाद 58 धांवड्यो केल्यो. निमाणे भारतान 7 गडे राखून जैत मेळयले.
पयल्या डावांत भारतीय पंगड 518 धांवड्यो करीत डाव घोशीत केलो जाल्यार भारतीय गोलंदाजांनी वेस्ट इंडीज पंगडाचो पयलो डाव 248 धांवड्यांनी सोंपयलो. फॉलो ऑन मेळ्ळे उपरांत वेस्ट इंडीजान दुसऱ्या डावांत 390 धांवड्यो केल्यो, मात भारतान अदीक फलंदाजी करत सहजपणान जैत मेळयलें. इतल्यान हे खबरापत्र हांगा सोंपता. परत मेळुया सांजे 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.